मोगाच्या भाव भयणीनो कुर्सावाटेच्या नियाळाक आमी हांगासर जमल्या. ही कुर्सावाट मनशा कुळा खातीर जेजून दाखयल्ल्या अपरिमीत मोगाचो संकेत. आमच्या पत्का खातीर ताणें भेटयिल्लें तें बलिदान. ही कुर्सावाट आमच्या बावडताचें सत. आमी कुटुंबान जल्मता आनी व्हड जाता. ह्या कुटुंबांत आमी आवय बापायचो आनी भावा भयणीचो मोग जागता. मोग जावन आसा कुटुंबाची बुन्याद. एका कुटुंबांत जर मोग त्याग आनी सोडदोड आसा तर ते कुटुंब लांब काळ वाडटा. मनीस जावन संवसारी आयिल्लो देवाचो पूत जेजू क्रिस्त एका कुटुंबांत जल्मलो आनी थंयसर तो ल्हान व्हड जालो. आवय बापायचो मोग ताणें अनुभव केलो. तांकां काळजावचें कशें म्हणलें तो शिकलो. कुटुंबाजिणेचो अनुभव जोडिल्लो जेजू कुटुंबांतले सूख दूख जाणा. ह्या कुर्सा वाटेर आमच्या कुटुंबा जिविता विशयान नियाळ करतना आमच्या कुटुंबांतले सर्व कश्ट जेजूक समर्पया. कशें जेजून आपले कुर्साचे मिसांव कुशेन संपयलें तशें आमी आमच्या कुटुंबा जिणेंत येवचे ल्हान व्हड कुरीस मोगान स्विकार करून आमचे मिसांव यशस्वेन संपोवंक ह्या कुर्सा वाटेच्या वेळार मागया. पयले सेसांव जेजूक मरणाचें फर्माण दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. लूक अध्याय 6 30 7. हेरांची जडती करिनाकात आनी तुमची जडती जावची ना. हेरांचेर अपराधी म्हूण फैसल दिनाकात आनी तुमचेर अपराधी म्हूण फैसल जावचें ना. हेरांक बक्षिया आनी तुमकांय बोगसाणें मेळटलें. सू केल्ल्याक शिक्षा फावो, पूण कांयच सू करिनातल्या जेजूक कित्याक ही शिक्षा? तो सगळ्यांनी बरें करूनच गेलो. पिडेस्तांक ताणें घूण केलें, पातक्यांक नवें जिवीत दिलें आनी इतलें सक्कट बरें केल्ल्या जेजूक तांणी एका पातक्याक फावो जाल्लें नालिसायेचें मरण इनाम जावन दिलें. आमच्या कुटुंबांनी आमी कितले फावटी हेरांचेर फर्मान दिता. बायल घोवाचेर, घोव बायलेचेर आनी भुरगीं वडिलांचेर फर्मान दिवनूच दीस सरतात. एकल्यान कितें बरें केल्यारय बरें केल्या म्हणच्या बदलाक ताका आमच्या उतरांनी आमी केणटा. पेल्याचेर फर्मान दिवनूच वेळ सारलो तर तांचो मोग करूंक वेळ खंय आसा? आमची जबाब सोम्या म्हाका बक्षी. सोम्या म्हाका बक्षी. हेरांच्यो खबरो केल्ल्याक सोम्या म्हाका बक्षी. हेरांच्यो ल्हान सुकी व्हड केल्ल्याक सोम्या म्हाका बक्षी. गुटान आसल्यो सुकी हेरांक सांगल्याक सोम्या म्हाका बक्षी. शेजाऱ्याचें बरें नांव पाड केल्ल्याक सोम्या म्हाका बक्षी. हेर खबरो उलयतना हांवें तें रावोवंक प्रयत्न करिनातल्याक सोम्या म्हाका बक्षी. शेजाऱ्यांक कीड दृश्टीन पळयल्ल्याक सोम्या म्हाका बक्षी. प्रार्थन मोगाळा जेजू, आमच्या कुटुंबांनी हेरांचेर फर्माण दिनासतना तांकां आमच्या उतरांनी उत्तेजन दिवंक आमकां शिकय. आमेन. सोम्या काकूत आमची कर. काकूत आमची कर. सदैव मये मागता उपकार कंसय गये म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. सोम्या पाता मोजी बोडोस बोडोस सोम्या पाता मोजी बोडो. ठाकूत मोजी कर ये देवा
अगणिता टोळती अपराध मुझे टाडसर पोसून मोजेर पाव बीर मोतीन. दुसरें सेसांव जेजू कुरिस्वामोन वेता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्या तुज्या बागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. लूक अध्याय 9 20 वळ. उपरांत समेस्त लागीं उलोवन तो म्हणालो, कोणी जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता तर तो आपणाकच इन्कार करूं, आपलो कुरीस दिसान दीस उखलून घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. कोणाच्या कुटुंबांत कुरीस नात? एकलो बेबदो दादलो ताच्या बायले तशेंच भुरग्यांक कुरीस न्हय गे. एक बेजबाबदारी आवय घोवाक तशें भुरग्यांक कुरीस न्हय गे. वडिलांचे उतार आयकनातलीं उपराटी भुरगीं आवय बापाय कुरीस न्हय. 10-15 वर्सां तावन हांतुळणार आसचो कुटुंबाचो सांदो हेरांक कुरीस जाता न्हय. कुटां म्हळ्या उपरांत असलें कुरीस बांदून दवरली बुती. आमकां हर एकल्यांक जिवितांत विविध कुरीस देवान दिल्यात. त्या कुर्साक आमी संतोशान खान मारी जय म्हूण ताची कुशी. तर आमचो कुरीस घेवन जेजूचो पाटलाव करूंक ताची ससाय मागया. आमची जबाब सोम्या म्हाका खुरीस घेवंक शिकय. सोम्या म्हाका कुरीस घेवंक शिकय. हेरांक कुमो करूंक आसतना सोम्या म्हाका कुरीस घेवंक शिकय. हेरांच्यो सुखी मोगान तांच्या गमनाक हाडूंक आसतना सोम्या म्हाका कुरीस घेवंक शिकय. मिसाक येनातल्यांक आपोवन हाडूंक आसतना सोम्या म्हाका कुरीस घेवंक शिकय. जमतेक वाड्या सेवेक लोकांक मेतेर करूंक आसतना सोम्या म्हाका कुरीस घेवंक शिकय. हेर वायट जिणी जियेतना सोम्या म्हाका कुरीस घेवंक शिकय. कुटुंबाच्या पिडेस्त सांद्यांची सेवा करतना सोम्या म्हाका कुरीस घेवंक शिकय. प्रार्थना. मोगाळा जेजू, तुज्या खांद्यार शिकयांनी दिल्लो तो भरादी कुरीस तुवें कुशेन स्विकार केलोय. आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमकां मेळचे ते ल्हान व्हड कुरीस कुशेन स्विकार करूंक तूं आमकां शिकय. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव मागतो उपकार खंयसय गये म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. गीत नंबर 4. जिणयेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुटांनी सोत रसलोलो तोसू सांबाळता सदा. जिणयेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुटांनी सोत रसलोलो तोसू सांबाळता सदा. चंचल जायनाका कंगल जायनाका आस्तोलो पोंत पर्यान लागींच हांव तुज्या. चंचल जायनाका कंगल जायनाका आस्तोलो पोंत पर्यान लागींच हांव तुज्या. तिसरें स्तेसांव जेजू पयले पावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कुर्सार बी सोडयलाय सगळो संवसार. मातेव अध्याय 11 20 वळ. येया मुजे सरशी तुमी समेस्त तुमी कश्टांत येयल्यानो आनी वजन वावयतेल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो.
कुर्साची वाट कश्टांची वाट. ही वाट समकताना जेजू कुर्सा पोंदा पडलो. कित्याक ताची कूड नित्राण जाल्ली. तो पडलो तरी थंयच उरोंक ना, बगार उठलो आनी फुडें सरलो. आमची कुटुंबां आधुनीक कुटुंबां. सगळें बदलना. पूण ह्या बदलावणे मदें कितलीं जाणां आज एकसुरपण म्हणल्यार कुर्सा पोंदा कश्टानांत. नोवेंस जोडे घोव परगांवांत कामार आसा. हांगा बायल एकसुरी दीस सरता. रावोंक व्हडलें घर, भोवंक एक कार, पूण घरांत जियोंक कोणीय ना. पूत आनी सुणू लंडनांत सेटल जाल्यांत. धूव आनी जावय अमेरिकांत. 2 वर्सांक एक फावटी गांवाक येतात आनी चलतात. इतल्या व्हडल्या घरांत प्रायस्त आवय बापूय एकसुरीन दीस मेजतात. कुटुंबान दोश्टें एकसुरपण जेजूच्या खांद्यार असो वावूंक जायना तसलो खुरीस. एकसुरपण भोगल्यारी सलवल्यारी निराशी जायनासता जेजू बरी मुखार चलोवंक कृपा मागया. आमची जबाब सोम्या तुजो सांगात लाभय. सोम्यान तुजो सांगात लाभय. एकसुरपण म्हाका दोस्ताना. सोम्या तुजो सांगात म्हाका लाभय. सलवणी हांवें भोगताना. सोम्या तुजो सांगात लाभय. कुटुंबाची म्हाका सांडटाना. सोम्या तुजो सांगात म्हाका लाभय. पिडेंत धरणीक शेवटताना. सोम्या तुजो सांगात लाभय. उतर प्रायेक पावताना. सोम्या तुजो सांगात लाभय. प्रार्थन. स्वादीक जेजू, कुटुंबांनी एकसुरपणाच्या कुर्सा पोंदा सांपडलेल्यांक तूं नवो भरवसो लाभय. तांच्या एकसुरपणांत जा तूं तांचो सांगात. सोम्या काकूत आमची कर. गीत नंबर 7. मोजा लाना बावडान कितें तुमी केले, म्हाका तुमी केले. मोजा लाना बावडान कितें तुमी केले, म्हाका तुमी केले. हांव भुकेलो तुमी खावंक दिले, हांव तानेलो पियेवंक दिले. बोगा तेराज मोजा सेरगींच्या बापाचे. म्हज्या ल्हाना भावा कितें तुमी केले, म्हाकाच तुमी केले. जलाना पावडा बिडार दिले, हांव उक्तो आसा न्हेसोवन दिले. बोगा तेराज मोजा सर्गींच्या बापाचे. जलाना बावडा कितें तुमी केले, म्हाकाच तुमी केले. चवथें स्तेसांव. जेजू आपल्या दुख्खेस मायेक भेटता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. लूक 7वो अध्याय 13वी ओळ अशें म्हणटा. सोम्यान तिका पळयतस ताचें काळीज कनवळायेन भरलें. रडा नाका म्हणालो तो तिका. अख्ख्या संवसाराच्या चरित्रेंत पुता सांगता मरणाच्या सुवाते पर्यंत समकाल्ली एक मात्र स्त्री मोरी माई. कळवळ्यांनी भरलेलो वेळ तो. ह्या वेळार तांचे लागीं उलोवंक उतरां नात. आवय पुताचे दिश्ट एकामेका भेटता.
कुर्साचे वाटेर 2 मोडाच्या मनशांची भेट. 2 मोड सेवेचे भेटेंत दूट आसले, त्याग आसलो, तृप्ती आसली. देवाचे सेवेक आपल्या पुताक त्याग करचे मरयेचें तें मन निजायती विशेष. ती एक आवय म्हणटा, म्हज्या पुताच्या वायट साली वरवीं आमकां रावंक बिडार ना, जेवंक ना, कोणा लागीं सांगचें म्हूण कळना. आमाली पुताचें वर्णन पळयवन तो एक बापोय कितेंच उसारिनासता सुस्कार्ण दोळ्यांनी दुटां ढळयता. हर एका कुटुंबांत आवयचें मिसांव भोव वर्तें. एका भुरग्याक जल्म दिवचें आनी ताचें पालन पोशण करचें ह्या तिच्या मिसावांत जायतो त्याग आनी सॅक्रिफीस ती करता. पूण कितलीं भुरगीं तिचो तो त्याग आनी सॅक्रिफीस वळखून घेवन तिचे थंय उपकारी म्हूण दाखयतात. कितलीं भुरगीं आवयच्या मोगाक पाटी मोग दाखयतात. आमची जबाब तुजे लागीं परत हांव येसुमिया. आमच्या भुरग्यांच्या बऱ्या साली खातीर, आमच्या कुटुंबांतल्या सांद्याच्या बऱ्या फुडारा खातीर, वायट संवयेंतावन तांकां सुटका मेळचे खातीर प्रार्थन. दयाळा जेजू, आमकां जल्म दिवन आमचो पोस केल्ल्या आमच्या आवयांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. आपल्या भुरग्यांतावन तिरस्कार भोगच्या संवसारांतल्या सर आवयांक तूं बुजय आनी तांच्या भुरग्यांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता. सुम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. गीत नंबर 9. जेजू तुजी उतरां काळजा सोसून तो, जेजू तुजी उतरां दोळ्यांचो उजवाड, जेजू तुजी उतरां जिणेचो स्वास, जेजू तुजी उतरां ताणेल्यांक उदक, जेजू तुजी उतरां पोटेल्यांक जेवण, जेजू तुजी उतरां मेलेल्यांक जिवी, जेजू तुजी उतरां रडतेल्यांक बुजोवन, जेजू तुजी उतरां अपराध्यांक माफी, जेजू तुजी उतरां गुलामाक सुटका. पंचवें तेसांव. सिरेनाचो सिमांव जेजू कुमो करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. जाकोब 2 अध्यायांत 13वी वळ अशें म्हणटा, कित्याक जाणें दया दाखोवंक ना ताची दया विन नीत जातेली, दयाळाय दाखयल्याल्यांनी नीतीक बियेजय म्हणना. कुर्सा वाटेर पैन करतना एका कुशीन जेजूची कूड नित्रण जावन येताली आनी एका कुशीन ताच्या खांद्या वयलो टोरीस जड जावन येतालो. ह्या ताच्या कठीण कश्टांच्या वेळार
मुनीस जाल्ल्या देवपुताक तुमचेसो हात दर्ज पडलो आणि सिरेनाचो सिमांव जेजूच्या आदारात आयलो. कुटुंबाजीनी कश्टांची, पेल्याची कुमोट निजायती गरजेची, डामेताना टोपाला वयलो डाम पुसूंक मोरी मड्डेलेन, सोलवून निराशी जाताना हात धरून उठलोंक एक समारियादार, हुस्कारन रडताना दुटा पुसूंक एक तुवालो. कष्टांत कुमोट करसो, रडतेल्यांचे रडणे थांबोवचो इश्ट, पडलेल्यांक उठोल्लोसो पेलो, निराशी जाताना बरवोसो सांडाती, अंकारांत आसतना दिवो पेटोवचो मार्गदर्शक, पेल्याच्या सुटदुटांत वांटेली जावचो क्रिस्त. आज आमच्या कुटुंबांनी कितलीशीं जाणां आमचो तुमचेसो हात आशेनात. कुटुंबांतलीं प्रायस्तां वा पिडेस्तां तांचे कश्ट दुटो आनी एकल्या लागीं सांडूंक आशेतात. जायते फावटी तीं तांचे इतल्याक, आमी आमचे इतल्याक, कित्याक तांचे सवें करसूंक आमकां वेळ ना. हेरांचे तुमकेक तूं दाव, तुजे तुमकेक देव हेरांक धाडटलो म्हणटा सिमांव सांडता सोलसो जेजू. आमची जबाब सोम्या तांकां सांगात दिवंक म्हाका बळ दी. म्हज्या पिडेस्त भावा भयणींक आस्पत्रेंत दुडू फारी करूंक जाय नासलेल्यांक आपलेंच म्हणलें एक घर बांदूंक पेसाडतेल्यांक आमकां सवगात दिवंक बळ दी. प्रार्थन. जेजू दयाळा, कश्टांत आसच्या आमच्या कुटुंबांतल्या सांद्यांक आमच्या उतरांनी आनी करण्यांनी एक बरो समारियागार जावंक आमकां शिकय. हेरांची दुकां पुसूंक घळाई केल्ल्याक सोम्या काकूत आमची कर. उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्या जेजूचे. गीत नंबर 10. स्वीकार कर सोमिया हे फूल, जिनिये म्हज्या सुटाचे, दोळीन पडोन वेच्या पयले, कर तूं तें तुज्या मोगाचे. स्वीकार कर सोमिया हे फूल, जिनिये म्हज्या सुटाचे, दोळीन पडोन वेच्या पयले, कर तूं तें तुज्या मोगाचे. दैवीक फुलां जेल्यान तुज्या, सैमीक जिणे वरवीं म्हज्या. दैवीक फुलां जेल्यान तुज्या, सैमीक जिणे वरवीं म्हज्या. स्थान केदींच पावून म्हाका, पूण तूं इन्कार करनाका. स्वीकार कर सोमिया हे फूल, जिणेन म्हज्या सुखाचे, दोळीन पडोन वेच्या पयले, कर तूं तें तुज्या मोगाचे. सोवें स्तेसांव वेरोनिका जेजूक तुवालो दिता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता. मातेव 25 अध्याय 40 वळ अशें म्हणटा. तवळ राय तांकां जाप दिवन म्हणटालो, सतत हांव तुमकां सांगतां जे कितें तुमी ह्या अति ल्हाना भावा मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. जो देव समाजेंत दादल्या स्त्रियेन परगट
एकामेका आपोडचें आनी उलोवचें आडवारलें. दादल्या मुखार तिणें येवचें बरी ना, पूण जेजूच्या मिसावांत ताणें स्त्रियांक दादल्या समान जावन लेखलें. हांगासर आमी पळयता लोकांच्या केटींत कोणाकी कनवळाई मोग मेळ्ळोच ना म्हूण बगतना समाजाच्या दृश्टेन आबल म्हूण आसली एक स्त्री मुखार सरता आनी जेजूचें मुखामळ पुसता. दुखां ती दैरादीक वेरोनिका हेरांची दुखां पुसचें नीज जावन साहसीक. जेजूच्या कश्टांनी इल्लें तरी वांटेली जायजे म्हणली आशा. त्या द्वारी जेजूच्या चरित्रेंत ताचें नांव दाखल करून घेता. दया समर्थीचें मूळ. दया नातल्या मनशाक समर्थना. आमच्या कुटुंबांनी कितलेशे वळवळचे व्यक्ती आसात. प्रायवंतां पिडेस्तां पट्टी अशीच वाडतात. वेरोनिका बरी हांवें कित्याक तांची दुखां पुसूंक नजो. ल्हान कामां व्हड उमेदीन करतना चड प्रभाव कुटुंबाचेर जाता. काळोखाक दुरसोंच्या बदलाक दिवो पेटयतना घर प्रकाशान भरता. पटसाणें मोग सोंसणीकाय त्याग आनी सोडदोड एकाच हाताची 5 बोटां. आमची जबाब जेजू म्हाका गौरव दिवंक शिकय. म्हजे आवयक आनी बापायक, म्हजे पती या पत्नीक, म्हज्या भावांक आनी भयणींक. प्रार्थन. जेजू मोगाळा. वेरोनिका बरी आमी आमच्या कुटुंबांतल्या सांद्यांची दुखां पुसूंक आनी तांकां बुजवण दिवंक जाय जाल्लें मोवाळ काळीज आमचे थंय तूं रस म्हूण मागता. सोम्या काकूत आमची कर. गीत नंबर 8. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಹಿಂಸೆ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ್ಯೂ ಸಂತೋಷದೆ ಹೋಗುವೆನು. ನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. 7वें स्तेसांव. जेजू दुसरे पावटी पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या सगळो संवसार. जुवांव अध्याय 8 वोळ 10 आनी 11 अशें म्हणटा. जेजू नीट उबो रावन तिचे लागीं म्हणालो, बाये ते सकड खंय? कोणेंय तुका गुन्यांवकार केली?
नादणिया म्हणाली ती. जेजून तिका म्हळें, हांवें तुजेर गुन्यांव मांडिना, वस आनी मुखार पाताक करिनाका. कुर्साच्या वाटेर समकताना जेजू चड आनी चड नित्राणी जाता. कुर्साची जडाय इतली कठीण जाता की जेजू त्या कुर्सा पोंदा पडटा. तरी पूण जेजू थंयच रावना. कुर्सा पोंद उडता आनी फुडें मेटां काडटा. देवाचेर पातयल्लो व्यक्ती केदिंकच बरो वचून सांडिना म्हणल्याक जेजूस साक्ष. पाताक आमकां परत परत पडचे बरी करता. पाताक आदावंक भुमी वैकुंठांत भायर घालता आनी कुटमा जिणेंत वेगळाचार येवचे बरी करता. आबेलाक जुमशी मारचे बरी करता आनी कुटमा जिणेंत बाबावा मदें रक्ताचे खत आसा करता. तेंच पाताक आतां जेजूक धरणीक शेवटिता. कुटाम ह्या दिसांनी पातकांचें तळ जालां. झगडें, पारीकपणू, वेगळासार, आमाल पियोवणे, अनैतीक संबंद, राग, मोसोर हाका पाताकच कारण. कुटुंबाच्या सांद्या मदें जायत्यो चुकी घडटात. थोडे फावटी भुरगीं तांकां जाय जाल्लें आपणावंक फोटी मारतात. एक तरणाटो वायट इश्टागते वरवीं मादक द्रव्यांक आनी वायट संवयांक बली जाता. आस्ती खातीर बाबावा मदें झगडें जाता आनी मनस्ताप उब जाता. ह्या वेळार आमचो मनोभाव कसलो? जाल्लें जावन गेलां. आड वाटेन गेल्ल्यांक नीट वाटेक हाडूंक वावुरता वा तुवें तशें केलें अशें केलें म्हूण बोट सोंकता. सू करचें मनशां सैम, पूण तांतलें भायर येवचें वर्तें सैम न्हय गे. आमची जबाब सोम्या म्हाका बळवंत कर. सोम्या म्हाका बळवंत कर. पातकाची ताळणी येताना सोम्या म्हाका बळवंत कर. वायट करूंक मोन येताना सोम्या म्हाका बळवंत कर. इश्ट पातकाक नाटताना सोम्या म्हाका बळवंत कर. वायटा विरोध सखत उणी जाताना सोम्या म्हाका बळवंत कर. हेर अपमान करताना सोम्या म्हाका बळवंत कर. मागण्याचें बळ उणें जाताना सोम्या म्हाका बळवंत कर. प्रार्थन. सोम्या जेजू, कुटुंबांत आडवाटेन गेल्ल्यांक बोट जोखी नासतना तांची सूख समजून तांकां फाटीं हाडूंक जाय जाल्ली कृपा आमकां तूं फावो कर. आमेन. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकोड आमची कर. सदैव मय मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. गीत नंबर 3. म्हजो कुरीस घेवन म्हाका सोलूंक शिकय सोम्या, तुवें चल्लेले वाटेन समकोंक शिकय. म्हजो कुरीस घेवन म्हाका सोलूंक शिकय सोम्या, तुवें चल्लेले वाटेन समकोंक शिकय. राह मोसोर झगडे कामातुरा, हे मोजे दीस पडटे कोरीस जाल्या. दिसान दीस पडटा उठूंक पेसाडटा, सोलूंक तूं बोळ दी म्हूण सोम्या मागता. म्हजो कुरीस घेवन म्हाका सोलूंक शिकय सोम्या, तुवें चल्लेले वाटेन समकोंक शिकय. 8वें स्तेसांव. जेरुसलेमच्या स्त्रियांक जेजू बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भगेवन कुर्सा वरवीं सडयलाय सगळो संवसार. लोक 20:3, 20:7 आनी 20:8 वळ अशें म्हणटा. वडेक लोकां जमो जेजू फाटल्यान वेतलो. तांचे मदल्यो थोड्यो स्त्रियो ताचे खातीर रडतल्यो आनी विळाप करतल्यो.
जेजून तांचे कुशीन घुवोवन तांकां सांगलें, जेरुजलेमाच्या धुवानो मुजे पासत रडा नाकात, पूण तुमचे पासत आनी तुमच्या भुरग्यां पाळो पासत रडा. कश्टा नश्टांत हर एक व्यक्ती हेरातावन कितें आशेता? बुजवण, समाधानांची 2 उतरां. पूण कुर्सा वाटेर वेगळेंच घडलें. आपल्या कश्टा मदें जेजू ताचे कश्ट विसराता आनी रडतेल्या जेरुजलेमाच्या स्त्रियांक बुजवण आनी शिकोवन दिता. जेजूच्या कुर्सा वाटेर मोग मायपास पळोवंक मेळिल्लो 4 सुवात्यांनी मात्र. आवयची भेट, सिमोनची कुमोक, वेर्णिकाचो तुवालो आनी जेरुजलेमाच्यो स्त्रियो. पूण संपूर्ण बुजवण बाप मात्र दिवंक शकता म्हूण जेजूक कळीत आसलें. देखून तात्कालीक कश्टां खातीर रडच्या बदलाक सस्नीक पथका खातीर रडा म्हणटा जेजू. कुटुंबांत एका फाटल्यान एक कश्ट येताना म्हजो मनोभाव कसलो? देवान सगळे कश्ट म्हज्या कुटुंबाक कित्याक दिल्यात म्हणून शीण उसारता, वा म्हज्याकी चड कश्टांत आसची जायतीं कुटुंबां आसात म्हूण चिंतून कश्टांत धैर्य सोडता. आमची जबाब, सोम्या म्हाका बरें मन दी. सोम्या म्हाका बरें मन दी. हेरांक समजोवंक. सोम्या म्हाका बरें मन दी. हेरांक संतोश दिवंक. सोम्या म्हाका बरें मन दी. हेरांच्यो सुखी भोगसूंक. सोम्या म्हाका बरें मन दी. हेरांचे कश्ट हाळू करूंक. सोम्या म्हाका बरें मन दी. हेरांक उत्तेजन दिवंक. सोम्या म्हाका बरें मन दी. हेरां सवें वावरूंक. सोम्या म्हाका बरें मन दी. हेरांक गौरव दिवंक. सोम्या म्हाका बरें मन दी. प्रार्थना. मोगाळा जेजू, तुज्या कठीण कश्टा मदें तुका हेरांचो हुस्को आसलो. समाजेंत कश्टांत आसच्या कुटुंबाचेर हुस्को दाखोवन आमचे कश्ट विसरोवंक आमकां शिकय. आमेन. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. मागतात गीत इकरा. सोडता खंडीत सोडता. नवें स्तेसांव. जेजू तिसऱ्या पावटी पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्या तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. इजैया प्रवादी 53, 6 आनी 7 ओळ अशें म्हणटा. आमी सगळीं शेळयां भाशेन सिमटोवन गेल्या. हर एकल्यान आपापली वाट धरिल्ली, पूण आमा समेस्तांच्या अपराधांचो भार सरेस्परान ताचेर घालो. ताका निश्ठुरान चलयलो तरी तो खालतो जालो. ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. मारूंक व्हरतात तसल्या शेळयां परी, लोंव तसतेल्या मुखार ओगोस रावतेल्या बकऱ्या परी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. जिने पयनार सडणी आनी पडणी, सलवणी व्हड जायता खारान जाता म्हणलें सत जेजू ताच्या पडण्या वरवीं आमकां शिकयता. कुटुंबादारा मदें जर एकवट ना तर तें कुटाम चड काळ बालवाना. कुटुंबांत सर उसांदे सांगाता मागतना, सांगाता जेवताना आनी एकामेकाचे सुख दूख वांटून घेताना एकवट चडता. आज मागण्याच्या अभावाक लागून
आणि माध्यमांच्या प्रभावाक लागून कितलीशी कुटुंबां पडल्यान. सांगाता मागण्यांक आनी सांगाता जेवणाक आमचे लागीं फुरसत ना. म्हज्याच कुटुंबा विशीं उलटें उलोवचें, पाड मागचें, व्यक्तित्वाची कुणी करची, उतरांनी काळीज पपसूंचें, खबरो करच्यो, उपरांत फायस करून संतोष पावचें. कश्ट येताना एका वैरी एक येतात. एक कश्ट परिहार जाताना आनी एक गडगड्या बरी मारता. तेंच आमचें जिवीत. लारांच्या दर्याक तरी घड आसा, मनशा मोस्त्राक न्हय. भुमीक तरी घड आसा, मनशा पारीकपणाक न्हय. उज तरी पालवून वेता, मनशा वैरवत वसो दुवोरू वसाना. आमची जबाब सोम्या म्हाका सकत दी. सोम्या म्हाका सकत दी. म्हज्या वायट सवयांतले उठोवंक. सोम्या म्हाका सकत दी. म्हज्या आत्मीक शेळेपणांतले भायर येवंक. सोम्या म्हाका सकत दी. हेरा विशांत बरें चिंतूंक. सोम्या म्हाका सकत दी. सांगाता मागणें करूंक. सोम्या म्हाका सकत दी. सोसणीक जावंक. सोम्या म्हाका सकत दी. दैवीक खुशेक खालतीमान घालूंक. सोम्या म्हाका सकत दी. प्रार्थन. मोगाळा जेजू, कुटुंबांत सर कुटुंबादारां मदीं एकवट सांबाळून दवरच्या जबाबदारेंत आमी पडल्या. आमकां तुजो हात दिवन उठय आनी आमच्या कुटुंबांनी एकवट परत फाटी हाडूंक शिकय. सोम्या काकू तामची कर. सोम्या काकूळ तामची कर. सदैव माये मगता उपकार संचय दया म्हज्या काळजा उपकार म्हणजे जेजूचे. गीत नंबर 12. पर जे मोजे किते वायट हांवें केलें, खंयच्यान तुका दुखयलें सांग म्हाका. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता आमारा काकूळ तामची कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता आमारा काकूळ तामची कर. धवेंच तेसांव जेजूक विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जुआंव 14वो अध्याय 15 तावन 16वी वळ अशें म्हणटा. तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळतेल्यात. तो वळ हांव बापा लागीं मागतलों, तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी तो तुमचे सोवें सदां खाल रावतलो. ताचे लागीं आसले एकच दोडलो तोय पिंजून ताका अपमान केलो. जेजूची विणगी कूड पळयतना मनशापण आनी मनसुगी सांडलेली आमची समाज आनी तांतलीं कुटुंबां मतीक येतात. बटसाणें, मोग, सोंसणीकाय, त्याग, सोडदोड हे सट्टड निसरून पडोवन विणगे जाल्ले कुटुंबां जिवीत पळयतना जेजू कसो अवमर्याद बडल्या आसतली. माय बापाक मान दी म्हणलो 4थो उपादेश आज कितल्या कुटुंबांनी पाळतात. आदीं वडिलांनी सांगले परी भुरगीं आयकतालीं, पूण आज भुरग्यांनी सांगले परी वडिलांनी आयका जाय. खंय थावन खंय पावला हो संवसार. भुरग्यांच्या बऱ्यापणाक वडिलांनी कांय बुदबाळ सांगल्यार भुरगीं फाटीं जाप दितात. आपल्याच भुरग्यां थावन मेळचो हो अवमान कोणाच्यान सोसूंक जायत.
आमची जबाब सोम्या म्हाका शिकय. हेरांच्या व्यक्तित्वाक मान दिवंक, हेरांच्यो वायट खोबरो करून अपप्रचार करिनासतना रावंक, हेरांनी केल्लें बरेपण परगटूंक, हेरांच्यो गरजे भायल्यो खोबरो उलोवचें बंद करूंक, प्रार्थन. मोगाळा जेजू, आपल्या भुरग्यांत हांव अवमान आनी अवमर्याद सोसूंक मेळच्या वडिलांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. तांकां मेळचो हो अगौरव सुसून व्हरूंक जाय आसची सोंसणीकाय तांकां लाभय. आमेन. सोम्या काकूत आमची कर. गीत 14. करता कितलो सोसणी कष्टान दगदान जेजू मोकुरसा उमकळटा. इकरावें सेसांव जेजू कुर्सार केळयतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता. एफेसकारांत बरयल्ल्या पत्रांत 4थो अध्याय 32 वळ अशें म्हणटा, एकामेका थंय दयाळायेन आनी कनवळायेन चला. क्रिस्ता थंय देवान तुमकां बक्षिल्यांत तेच परी तुमी उदारमणाची जावन एकामेका बक्षिया. भुरग्यांक पटलून धरलेल्या हातांक किळे, पिडेस्तांक डून केल्ल्या पातकांक बक्षिल्ल्या, भुकेल्ल्यांक जेवंक दिल्ल्या मोगाच्या हातांक किळे, दुबळ्या दट्ट्या मदें चल्ल्या पांयांक किळे, पातक्यांक सोदून गेल्ल्या पांयांक किळे. कांटो तोपल्यार जावची दूट जायती, काळजाक तोपल्यार जावची दूट सांडूंक जायना. उतरांच्या नडत्याच्या किळ्यांनी मारल्यार रगत वळनातली दूट, किळे मांस पापसितना जावची दूट, कुटुंबादारांनी काळजां बेसां करतना जावची दूट ती कशें विवरसूंची. स्वंत बायलेचे दोळे टोणटून काडलो घोव, स्वंत भावाचो दोळो टोणटुल्ले भाव, मनशा क्रूरपणाक मीत मेर नांगी. पयशांचे आशेन भुरग्यांक विकल्ली असली गडितां पत्रांनी सदांनीत वळतात. पूण ह्या क्रूरपणा मुखार जेजून मोगान आपले हात खिळावचे खातीर विसरले. हर एक लोकांक सर्व रितीन बरे केल्ले हात खिळायल्यात. आशिर्वाद करूंक वापरलेले हात आज रक्तान भरल्यात. आमची जबाब सोम्या हांव निचेव करता. कठीण मनाचो आनी धारून काळजाचो जावचो ना म्हण सदांच तुजी वळख धरतलो म्हण म्हाका बरें केल्ल्यांक उपकारी मन दाखयतलो म्हण सोम्या हांव निचेव करता. म्हज्या ल्हाना भावा भयणींक आदार जातलो म्हण सोम्या हांव निचेव करता. प्रार्थन.
मोगाळा जिजू कशें तुवें तुकास त्या खुर्सार खेळयलय तशेंच कुटुंबाच्या सांद्यांनी एकामेका विश्वासपण म्हणल्यार खुर्सा खेळोवन एकामेका मदलो संबंध सांबाळूंक जाय असची कृपा फावो कर. आमेन. सोम्या काकू तामचेकर. सोम्या काकू तामचेकर. गीत 15. संस्कार थाने मोगनम कांदिलो क्रिस्ता सोमोगदो सोमी कितलो उदार काकुल दिशे भांडार सर्वांग दिता आदार बोक्सोंग सदा तयार रक्ताच्यो झरी वारयल्यो ताने कुर्सार आमचे पासून दिसरा मागता तो सर्गा क्रिस्ता सोमोगदो. बारावें सेसांव जेजू कुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. त्या भाग्यवंत कोर्सा वरवीं सोडयलायस. फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2 अध्याय 4 वळ अशें म्हणटा, तुमचो स्वंत आदाय पळयनाकात, बजार हेरांचेय बरेपण तुमी सोदा. काड ताका कुर्साय ताका म्हूण हट्ट धरलेल्या जुदेवांनी देवाचें राज परगट करच्या जेजूक कुर्सायलें. बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात ते नेनांत. बटसानेची उतरां उद्गारलो जेजू. संपदले म्हणून आपलो जीव बापाक ताणें ओपून दिलो. सगळे राष्ट्र नाश जावच्या बदलाक एकल्यान मरचें बरें म्हूण कैफासान वाटमोल वाचल्लें. पूण एका मनशाचें हें मरण सगळे जुदेव राष्ट्र मात्र न्हय, सगळो संवसार बचाव करूंक शकलें. जैतान मरणाक गिळण सोडलें. अशें जेजू क्रिस्ताच्या भाग्यवंत आनी कुर्साच्या मरणा वरवीं ताणें सगळो संवसार सोडयलो. नालिसायेचो टुरीस मानाचो संकेत जालो. सल्वनेचो टुरीस जैताचो मुकुट जालो. मरणाचो टुरीस जीवनपणाक वाट जालो. कुर्साचें मरण मरूंक म्हूण जल्माल्लो जेजू स्वार्था खातीर, द्वेशा खातीर, कुटुंबा जिणे विरोध वेच्या संगती खातीर मरूंक तयार नासलेल्या सर्वांक एक सवाल. सदांनीत ल्हान रितीन मरूंक तयार आसूंक जाय म्हणलो संदेश जेजू दिता. एक कुटाम बांदून हाडी जैतर, तें कुटाम उद्धार जाय जैतर कुटुंबाच्या सांद्यांनी आपलो स्वंत फायदो विसरून एकामेकाच्या बऱ्यापणा खातीर वावरूंक जाय. आमची जबाब सोम्या तुज्या कुर्साक पोटलून धरता. खंत बेजाराई सडटाना, मरणाचें भेन दिसताना पोटलून धरता. तुका साक्ष रावोंक अवकाश मेळटाना सोम्या तुज्या कुर्साक पोटलून धरता. म्हज्या कुटुंबाचे वावरा जाग्याचे समस्ये सडटाना सोम्या तुज्या कुर्साक पोटलून धरता. प्रार्थन. मोगाळा जेजू
कुटुंबाच्या बऱ्यापणाक वावुरचे तसले मोगाचे आणि त्यागाचे उदार काळीज आमचे थंय तूं रस म्हूण मागता कुर्सातान हांवें सुकारी मारिल्ल्याक सोम्या काकूत आमची कर सोम्या काकोल आमची कर उपकार कंसईदाई म्हज्या काळजान तोरसार मेल्ल्या जेजूचेर गीत 17 कुर्सा सावळी रावूं तरी विशीम आमकां मेळटा जावचे सगळे आमच्या बऱ्या थंयसर आमकां कळटा क्रिस्ता कुर्सा आमार पोटलो तरलाई सोम्या सरमान होगला वावो तुका आजन जालाय देवा आसन जालाय देवा शांती म्हाका मेळच्या उजोन आसात गायिल्ले हात आरावन म्हाका धरच्या क्रिस्ता कुर्सा आमार पोटलो धरलाय सोम्या सरमान होगला फावो तुका आसन जालाय देवा आसन जालाय देवा 13 मेस्तेसांव मोरी आपल्या पुताची निर्जीव कूट स्वीकार करता आमी तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता कित्या तुज्या भगेवन कुर्सा वरवीं चडयलाय सगळो संवसार लूक अध्याय 1 30 आनी 8 वळ अशें म्हणटा तेदवा मोरयेन म्हळें पळय हांव सरेस्पराची साकर्न तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं मोरनांतावन सुटका दिवंक आयिल्लो जेजू मोरान पावला ती कूड फकत रक्तमासाचो मुदो भुरगे आसतना खेळिल्ल्या त्याच उस्क्यार पुताची निर्जीव कूड देखतेल्यांच्या दोळ्यांक काळीज कुडकें करचें तसलें दृश्य पासलेंत खेळिल्लें भुरगें आवयच्या उस्क्यार निर्जीव जावन न्हिदला आपल्या पुताची मेल्ली कूड आपल्या उस्क्यार दिल्ल्या वेळी मोरयेक कितें भोगलें ना जायत तरणाट्या पुता विशीं कितली स्वप्नां आसली जावेत त्या आवयक तरी एका तरान मोरी दादोसकायेचो स्वास सोडता तिणें जबाबदारेन आनी देवबिरांतीन तिच्या पुताक वागयल्लें तिच्या पुतान सगळ्यांनी वचून बरेंच केल्लें तो कांय अपराधी जावन मरोंक ना बगार तिचो पूत निरापराधी म्हणलें सत मोरी जाणा आसली आवयच्या पासलेंत हर एक भुरगें सुशेग आज कितल्योश्यो आवयो आमच्या कुटुंबांनी आसच्या भुरग्यां खातीर कश्टातात करिनातल्या सुखीक भुरग्यांक शिक्षा मेळटाना मारे कारपिडेक बली जाताना अवघड झुजू प्रकृतीच्या विकोपांनी नेणटी भुरगीं मरताना आवय रडता आनी दूख भोगता ह्या सक्कड अनुभवा मदें मोरी देवाची खुशी जावं दी म्हणटा आमची जबाब मोरये म्हाका शिकय मोरये म्हाका शिकय सेवा करूंक वेताना तुजी देख घेवंक मोरये म्हाका शिकय भावार्थान जियोंक मोरये म्हाका शिकय म्हजे कश्ट मोगान सोसूंक मोरये म्हाका शिकय हेरांच्या सुखांत वांटेली जावंक मोरये म्हाका शिकय प्रार्थन मोगाळी माये कशें तुवें तुज्या पुताक जेजूक देवभिरांतीन
आनी बऱ्या शेगुणांनी वाडयलें. तशेंच सर वडिलांनी तांच्या भुरग्यांक देव भिरांतीन आनी क्रिस्ती मोलांनी नेटोवंक गरजाची कृपा जेजू लागीं मागून धाड म्हूण मागता. सोम्या काकूत आमची कर. गीत 13 पहिली आणि तिसरी ओळ. बापा तुझ्या हाती म्हजो आत्मो अर्पिता. बापा तुझ्या हाती म्हजो आत्मो अर्पिता. तुजे लागीं धांवून येता सोदून तुजो आसरो. निराशी जावचो ना सोम्या ना कोण म्हाका दुसरो. बापा तुज्या हाती म्हजो आत्मो अर्पिता. Saudavense são जेजूक निकेपितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्या तुज्या भगेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. तेसलोनिकांकारां बरयल्ल्या पत्रांत 3रो अध्याय 3री ओळ अशें म्हणटा. पूण सोमी सदांच विश्वासी, तो तुमकां बळ दितलो आनी खोट्याच्या हातांक सांपडनाशें तुमकां राखतलो. जिवीत सुरू जाता एका स्त्रियेच्या कुशव्यांत आनी तें काबार जाता भुंयच्या कुशव्यांत. आमचें जिवीत शाश्वत न्हय, आमी मोरूंक आसा. मरण जिविताचो अंत्य न्हय, सस्नीक जिविताचो आरंभ. मरणांत जिवीत आखेर जायना, बगार तें बदलता. मातयेची कूड मातयेक वेता, पूण जियेल्लें जिवीत जिवंत उरता. मनशा जल्माची सर पातकां जेजूच्या कोडी सांगाता त्या काळोखाच्या समाधींत करगोन मनशा जिविताक नवें पून हाण दिवचो संदर्भ आमी नियाळता. मातयेतावन आयिल्ली कूड परत मातयेक पाठिवेचें गरजेचें. बियाळो फळाफरीत जायजे तर मातयेंत पडजेस. कुटमांतलें कश्ट, मरण, जिवनपण म्हणलो कुटमांतलो भवार्थसो गोट संभ्रमी नासतना जेजूच्या जिवनपणांत वांटेली जावंक जायना. आमची जबाब सोम्या म्हाका उजवाड दी. सोम्या म्हाका उजवाड दी. म्हज्या जिणेचो अर्थ कळीत जावंक. सोम्या म्हाका उजवाड दी. म्हज्या जिणेची आखरेची घडी नियाळूंक. सोम्या म्हाका उजवाड दी. म्हजें जिवीत हेरांच्या मोगान जियोंक. सोम्या म्हाका उजवाड दी. प्रार्थन. मोगाळा जेजू, तुज्या जिवनपणा वरवीं मनशांक नवो भरवसो तुवें दिलोय. आमचीं कुटुंबां निराशेन बुडिल्ले वेळी तूं आमचे संगी आसाय म्हणलें समजून नव्या भरवशान जियोंक आमकां तूं शिकय. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता. गीत 14.
क्रिस आमचे पासून कालतो जालो खुर्साच्या मरणापर्या ह्या कुर्सा वाटेन जेजूचो आमी पाटलाव केलो त्या हर एका घडयेच्या कश्टांत आमचे दूख तुलन कर कुटुंबाजिने विशय नियाळ केलो ताच्या कश्टांक कारण जाल्लो आमचो अपराध स्वार्थ द्वेष मोसोद राग बारीकपण ह्या विशीं पश्चाताप पावल्या ह्या कुर्सा वाटेर आमचे नाते क्रिस्त फुडल्या आशा मुखार परिशीलन करून पळयला आमच्या कुटुंबांतल्या ना समादायक आमीच कारण म्हूण वळखल्या सौम्या म्हाका तुजे समाधानाचे खातीर कर सौम्या म्हाका तुज्या समाधानाचे खातीर कर द्वेष आसा थंय माया मोगोवप दूख आसा थंय भोगसाणें लाभोवप दुबाव आसा थंय वावार उपजोवंक निराशा आसा थंय भरवोसो दिवंक काळोख आसा थंय उजवाड फाकोवंक बेजाराय आसा थंय संतोश सांबाळूंक एक ल्हानशे प्रयत्न करून म्हाका कृपा दी हें सकट म्हज्या कुटुंबांत आराम जावं दी आमेन भोवन आनी भयणीनो